मारदोळ म्हापसा नारायणी देवळात 110वी जायंची पुजा व्हडा दबाशान मनयली। दर वर्सा प्रमाण नायक फुलकार ह्या समाजान मानाच्या अधिकारान ही पुजा केली। धार्मिक विधी सयत हेर सांस्कृतिक कार्यावळी जाल्यो। ही पुजा गोंयांत तशेंच गोंया भायर लेगीत खूब फामाद आसा। मारदोळ म्हापसा नारायणी देवळात 110वी जायंची पुजा व्हडा दबाशान मनयली। दर वर्सा प्रमाण नायक फुलकार ह्या समाजान मानाच्या अधिकारान ही पुजा केली। धार्मिक विधी सयत हेर सांस्कृतिक कार्यावळी जाल्यो। ही पुजा गोंयांत तशेंच गोंया भायर लेगीत खूब फामाद आसा। पेडणे पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यान पगार घालपाचें आश्वासन दिल्या उपरांत कामगारांनी तात्पुरतें आंदोलन फाटीं घेतलां। तशेंच निवृत्त जाल्ल्या कामगारांच्या पीएफाचो प्रश्नूय सुटावो करपाचें आश्वासन मुख्याधिकाऱ्यान ह्या वेळार दिलें। पेडणे पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यान पगार घालपाचें आश्वासन दिल्या उपरांत कामगारांनी तात्पुरतें आंदोलन फाटीं घेतलां। तशेंच निवृत्त जाल्ल्या कामगारांच्या पीएफाचो प्रश्नूय सुटावो करपाचें आश्वासन मुख्याधिकाऱ्यान ह्या वेळार दिलां। अनाथ भुरग्यां खातीर सरकाराची आर्थीक मजत येवजण आसा। मात अशा भुरग्यांक आदार दिवपाक आनी तांचें पालकत्व स्विकारपाक समाजान फुडें येवचें असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला। सेवा सुशासन आनी जनकल्याण येवजणे खाला दिवचलच्या मांद्रेकर वाड्यार बांदिल्ल्या घरकुलाचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। आवय बापूय नाशिल्ल्या दिवचलच्या मांद्रेकार वाड्या वयल्या 2 भुरग्यांक आतां आलाशिरो मेळ्ळा। अनाथ भुरग्यां खातीर सरकाराची आर्थीक मजत येवजण आसा। मात अशा भुरग्यांक आदार दिवपाक आनी तांचें पालकत्व स्विकारपाक समाजान फुडें येवचें असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला। फाटल्या 5 वर्सांत रेल्वे संरक्षण दळान मिशन नन्हे मुन्ने फरिश्ते अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थेच्या मजतीन घर सोडून आयिल्ल्या 116 भुरग्यांक सुरक्षीतपणान पालकांच्या सुवादीन केले। 31 लाखांचो बेकायदेशीर सोरो जप्त करून 83 जाणांचेर गुन्हो नोंद केला। तशेंच फाटल्या 5 वर्सांत 16 लाख ब्लॅक तिकेट्यो विकिल्ल्यांचेर कारवाय केल्या। फाटल्या 5 वर्सांत रेल्वे संरक्षण दळान मिशन नन्हे मुन्ने फरिश्ते अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थेच्या मजतीन घर सोडून आयिल्ल्या 116 भुरग्यांक सुरक्षीतपणान पालकांच्या सुवादीन केले। 31 लाखांचो बेकायदेशीर सोरो जप्त करून 83 जाणांचेर गुन्हो नोंद केला। तशेंच फाटल्या 5 वर्सांत 16 लाख ब्लॅक तिकेट्यो विकिल्ल्यांचेरूय कारवाय केल्या। सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणांक आक्षेप घेत कामगारांनी मंगळारा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आयटकच्या बॅनरा खाला आंदोलन केलें। मनरेगा खाला उण्यांत उणो दिसावडो 600 रुपया तरी दिवपाक जाय ही कामगारांची मुख्य मागणी आशिल्ली। तशेंच 200 दीस कामाची हमी दिवपाची मागणी कामगारांनी केल्या। म्हयन्याक 26,000 रुपया पगार, समाजीक सुरक्षा येवजण तशेंच ज्येष्ठ नागरिकांक उण्यांत उणें 10,000 रुपया पेन्शन दिवपा बरोबरूच शेतकारांक रीण माफी, भौशीक क्षेत्रांचे खाजगीकरण थांबोवपाची मागणी तांणी केल्या। राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या अजित पवार गटान गोंयांत नवे प्रदेशाध्यक्ष नेमला।
नव्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर शंभू मधुकर परब हांची नेमणूक जाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष खासदार प्रफुल्ल पटेल हांणी ही नेमणूक केल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या अजित पवार गटान गोंयांत नव्या प्रदेशाध्यक्ष नेमला. नव्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर शंभू मधुकर परब हांची नेमणूक जाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष खासदार प्रफुल्ल पटेल हांणी ही नेमणूक केल्या. पेडण्यां कोयर प्रकल्पाकडेन सोमारा राती 2 वरांचेर एका वागान सुण्याक उबारून व्हेलो अशी म्हायती कोयर प्रकल्पाचे कामगार पप्पू यादव हांणी दिल्या. ही घडणूक प्रकल्पाच्या फाटल्या वटेन घडिल्ल्यान थंय सीसीटीव्ही कॅमेराज ना म्हणून ह्या प्रकरणाची फुटेज ना अशी म्हायती कामगार पप्पू यादव हांणी दिली. पेडण्यां कोयर प्रकल्पाकडेन सोमारा राती 2 वरांचेर एका वागान सुण्याक उबारून व्हेलो अशी म्हायती कोयर प्रकल्पाचे कामगार पप्पू यादव हांणी दिल्या. ही घडणूक प्रकल्पाच्या फाटल्या वटेन घडिल्ल्यान थंय सीसीटीव्ही कॅमेराज ना म्हणून ह्या प्रकरणाची फुटेज ना अशी म्हायती कामगार पप्पू यादव हांणी दिली. पणजेच्यान हैदराबादाक वचपी पर्यटक बशीक सोमारा सांजे धारबांदोड्या भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत बशीच्या ड्रायव्हराक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 25 प्रवाशी जखमी जाल्यात. तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. पणजेच्यान हैदराबादाक वचपी पर्यटक बशीक सोमारा सांजे धारबांदोड्या भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत बशीच्या ड्रायव्हराक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 25 प्रवाशी जखमी जाल्यात. तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. चलत्या मारुती 800 गाडयेक वास्को वतना रॉयल पेट्रोल पंपा कडेन अचकीत उजो पेटलो. रस्ते कुशीक आशिल्ल्या पेट्रोल पंपा वयल्या कामगारांनी आनी लागसल्ल्या घरांतल्या लोकांनी उदक हाडून उजो पालोवपाचो यत्न केलो. उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. चलत्या मारुती 800 गाडयेक वास्को वतना रॉयल पेट्रोल पंपा कडेन अचकीत उजो पेटलो. रस्ते कुशीक आशिल्ल्या पेट्रोल पंपा वयल्या कामगारांनी आनी लागसल्ल्या घरांतल्या लोकांनी उदक हाडून उजो पालोवपाचो यत्न केलो. उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. अंतरिक्ष संशोधनात भारताची उंचाय दिसान दीस वाडत आसा. आता इस्रो ही संस्था संवसारांतली मुखेल अंतरिक्ष संस्था आशिल्ल्याचे मानतात. एका काळार ह्या क्षेत्रांत भारत देशाक उण्या दर्जाचो समजुपी अमेरिका आनी रशिये सारखे देश आता आमच्या वांगडा टायअप करपाक सोदतात अशी माहिती केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी दिली.
भारतीय शिल्पकार राम सुतार आणि आकाराखाडीलो भीमराव बाबासाहेब आंबेडकरांचो पुतळो उत्तर अमेरिकेतल्या मॅरीलँडात 14 ऑक्टोबराक अनावरण करतले. स्टॅच्यू ऑफ इक्वॉलिटी अशें नाव दिल्लो हो पुतळो सुमार 19 फूट उंचायेचो आसा. राम सुतार हाणीच गुजरातांतल्या अहमदाबाद शारांत सरदार वल्लभभाई पटेलांचो पुतळो आकाराक हाडिल्लो. भारतीय शिल्पकार राम सुतार हाणें आकाराक हाडिल्लो भीमराव बाबासाहेब आंबेडकर हांचो पुतळो उत्तर अमेरिकेतल्या मॅरीलँडात 14 ऑक्टोबराक अनावरण करतले. स्टॅच्यू ऑफ इक्वॉलिटी अशें नाव दिल्लो हो पुतळो सुमार 19 फूट उंचायेचो आसा. राम सुतार हाणीच गुजरातांतल्या अहमदाबाद शारांत सरदार वल्लभभाई पटेलांचो पुतळो आकाराक हाडिल्लो. दिवचलच्या सेकंड इनिंग्स ह्या ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्राचो 15वो वर्सुकी दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. बाबा सावयकार सेवा ट्रस्ट आणि लायन्स क्लब हांच्या जोड पालवान हो सुवाळो जालो. सोमारा सांजे जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये जाल्यार खासा सोयरे म्हणून आमदार प्रेमेंद्र शेट हाजीर आशिल्ले. हेर मानेस्तांमदी रमाकांत शेटये, राजेश कानापूरकर आणि अवधूत रायतुरकर हांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या सुवाळ्यात 3 ज्येष्ठ नागरिकांचो सत्कार जालो. फाटली कांय वर्सां सावन मडगांव गुन्यांवांचें शार जावपाक लागला. खून, गँगवॉर हे सारकेल्या घडणुकांक लागून मडगांव सदांच चर्चेत आसता. मडगांवां हें अशें घडटा तरी कित्याक असो प्रश्न सध्या उप्रासपाक लागला. फाटले कांय वर्सां सावन मडगांव गुन्यांवांचें शार जावपाक लागला. खून, गँगवॉर हे सारकेल्या घडणुकांक लागून मडगांव सदांच चर्चेत आसता. मडगांवां हें अशें घडटा तरी कित्याक असो प्रश्न सध्या उप्रासला. गोंयच्या दर्यादेग वाठाराच्या सुरक्षेचेर प्रश्नचिन्ह उबें रावला. हाचें कारण म्हळ्यार बेतूल दर्यो ते साळ न्हंय मेरेनच्या दर्यादेग वाठारांत सुरक्षेचे नदरेन दर्यादेग पुलिसांची घाळपणां चल्ल्यात म्हणून थळाव्या लोकप्रतिनिधींचो आरोप. गोंयच्या दर्यादेग वाठाराच्या सुरक्षेचेर प्रश्नचिन्ह उबें रावला. हाचें कारण म्हळ्यार बेतूल दर्यो ते साळ न्हंय मेरेनच्या दर्यादेग वाठारांत सुरक्षेचे नदरेन दर्यादेग पुलिसांची घाळपणां चल्ल्यात म्हणून थळाव्या लोकप्रतिनिधींचो आरोप. मोपा मनोहर इंटरनॅशनल विमानतळा खातीर महत्वाचो थारपी फ्लायओव्हराचो लिंक रोडाचें काम फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर पुराय जातलें. हें काम सध्या नेटान सुरू आसा. दीस रात हें काम चलता. 800 रुपया खर्च करून हो फ्लायओव्हर बांदतात. विमानतळाचें काम बेगोबेग करपाक सरकाराक जाता, मात आमकां लुकसाण भरपाय दिवपाक मात सरकार दुर्लक्ष करता असो आरोप थळावे लोक करतात. मोपा मनोहर इंटरनॅशनल विमानतळा खातीर महत्वाचो थारपी फ्लायओव्हराचो लिंक रोडाचें काम फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर पुराय जातलें. हें काम सध्या नेट्टान सुरू आसा. दीस रात हें काम चलता. 800 कोटी रुपये खर्च करून हो फ्लायओव्हर बांदतात. विमानतळाचें काम बेगोबेग करपाक सरकाराक जाता, मात आमकां लुकसाण भरपाय दिवपाक मात सरकार दुर्लक्ष करता असो आरोप थळावे करतात.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांक गोंयच्या गांवांची आनी शारांची नांवां कळनात काय तांकां तांची एलर्जी आसा तेच कळना. सगळे कडेन चुकीच्या नांवांचे लायिल्ले सायनबोर्ड अक्षरशः गोंयची लज वाऱ्यार घालतात. राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकाऱ्यांक गोंयच्या गांवची आनी शारांची नांवां कळनात काय तांकां तांची एलर्जी आसा तेच कळना. सगळे कडेन चुकीच्या नांवांचे लायिल्ले सायनबोर्ड अक्षरशः गोंयची लज वाऱ्यार घालतात. पेडणे चांदेल हसापूरच्या तृप्ती गांव ह्या बायलेन दुधाच्या पारंपारीक व्यवसायात लक्ष घालून हेरांक एक आदर्श लावन दिला. दूध व्यवसायातले महत्व वळखून तातूंतल्यान बरे आर्थीक उत्पन्न मेळूं येता अशें ती आत्मविश्वासान सांगता. पेडणे चांदेल हसापूरच्या तृप्ती गांव ह्या बायलेन दुधाच्या पारंपारीक व्यवसायात लक्ष घालून हेरांक एक आदर्श लावन दिला. दूध व्यवसायातले महत्व वळखून तातूंतल्यान बरे आर्थीक उत्पन्न मेळूं येता अशें ती आत्मविश्वासान सांगता. सोशल मीडियाचेर ज्या मनशान मोहम्मद पैगंबराचो अपमान केला ताची वळख 4 दिसां भितर पडटली. उपरांत ताचेर जाता तितले बेगीन कारवाय करतले. हो मनीस गोंयचो वा देशांत खंयूय आसल्यार ताका गोंयांत हाडून कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आश्वासन दिलां. सोशल मीडियाचेर ज्या मनशान मोहम्मद पैगंबराचो अपमान केला ताची वळख 4 दिसां भितर पडटली. उपरांत ताचेर जाता तितले बेगीन कारवाय करतले. हो मनीस गोंयचो वा देशांत खंयूय आसल्यार ताका गोंयांत हाडून कारवाय करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. सोनसोड्यार काम करपी कामगारांक फाटले कितलेशेच म्हयने उदक मेळना. दिसाक 2 बाटल्यो घेवन कामगार कामार वतात अशें ते सांगतात. पिवपाक, हातपाय धुवपाक लागसल्ल्या घरांतलें उदक मागचें पडटा. सरकारान बेगोबेग उदकांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी कामगारांनी केल्या. सोनसोड्यार काम करपी कामगारांक फाटले कितलेशेच म्हयने उदक मेळना. दिसाक 2 बाटल्यो घेवन कामगार कामार वतात अशें ते सांगतात. पिवपाक, हातपाय धुवपाक लागसल्ल्या घरांतलें उदक मागचें पडटा. सरकारान बेगोबेग उदकाचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी कामगारांनी केल्या. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या उपक्रमाक 3 वर्सां पुराय जाल्यात. ह्या 3 वर्सांत गोंयची सर्वांगीण उदरगत जाल्या अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. तशेंच उद्देग, स्किलिंग, शेतां, भाजयो तशेंच हेर लागवड आनी हेर मळार गोंयची ह्या 3 वर्सांत खूब बरी प्रगती जाल्या अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमाक 3 वर्सां सोमारा पुराय जाली. ह्या फाटभुंयेर स्वयंपूर्ण मित्रांक संबोधीत करतना तांणी हें विधान केलें.
परतीच्या पावसाक लागून जायते कडेन भात आडवे पडला. टंगराचो पावस तशेंच नेटाच्या वाऱ्याक लागून जायते कडेन भात शेतीचे बरेच लुकसाण जाला. ताळगांवांय हीच परिस्थिती उप्रासल्या. परतीच्या पावसाक लागून जायते कडेन भात आडवे पडला. टंगराचो पावस तशेंच नेटाच्या वाऱ्याक लागून जायते कडेन भात शेतीचे बरेच लुकसाण जाला. ताळगांवांय हीच परिस्थिती उप्रासल्या. अबकारी खात्यान वास्को बायणा वाठारात 2 दुकानांचेर धाड घालून 92,000चो सोरो जप्त केलो. दुकान मालकाचेर अबकारी खात्यान कागाळ नोंद केल्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. अबकारी खात्यान वास्को बायणा वाठारात 2 दुकानांचेर धाड घालून 92,000चो सोरो जप्त केलो. दुकान मालकाचेर अबकारी खात्यान कागाळ नोंद केल्या आणि ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. ऑक्टोबर महिन्याची सुरवात सुटयेंतल्यान जाल्ल्यान ह्या आठवड्यांत ट्रेडिंग करपाक फक्त 4 दीस मेळपाचे आसात. 1 ऑक्टोबराक आयतार आशिल्ल्यान सुटी आशिल्ली. 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती निमतान सुटी. ऑक्टोबर म्हयन्यांत शेअर बाजार एकूण 11 दीस बंद आसतलो. हातूंत कसलेच खरेदी विक्रीचे काम जावचे ना. शेनवार आनी आयतारची सुटी सोडल्यार ऑक्टोबरांत खूब सुटयो आसात. ताकाच लागून 11 दीस शेअर बाजार बंद उरतलो आनी 11 दीस कसलेच वेव्हार जावचे ना. पेडणेचो झोनिंग प्लान थळाव्या लोकांक जाय तसो जावंक ना जाल्यार सरकारांतल्यान भायर पडटलो अशी शिटकावणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान दिल्या. तशेंच गरज पडल्यार आंदोलनूय करतले अशें जितान म्हणलां. पेडणेचो झोनिंग प्लान थळाव्या लोकांक जाय तसो जावंक ना जाल्यार सरकारांतल्यान भायर पडटलो अशी शिटकावणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान दिल्या. तशेंच गरज पडली जाल्यार आंदोलनूय करतलो अशें जितान म्हणलां.